नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। सध्या हांव आसा वाळपय धारखण ह्या गांवांत आनी वाळपय शहरापासून हो धारखण हो जो गांव आसा वो साधारण 6 ते 7 किलोमिटराचेर आसा। आनी काल टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकार परिशद घेतिल्ली आनी ह्या पत्रकार परिशदे भितर तांणी गोंयांत जे हिल कटिंग जाता, मोठ्या प्रमाणात हिल कटिंग चालू आसा, कितल्योश्योच गजाली मिडियान हायलायट केल्या। आमी स्वता गोमंतक टीव्हीन प्रियोळ जाल्ले जावं किंवा धारबांदोडे जे मोठ्या प्रमाणात हिल कटिंग चलता त्यो गजाली उक्ताडार हाडिल्ल्यो। सो काल ह्याच सगळ्या विशयाचेर टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकार परिशद घेतली आनी तांणी सांगले की लागीं 900 FIR ज्यो आसा त्यो जाल्ल्यो आसा, अशी प्रकरणां जाल्ली आसा हिल कटिंगाची। आनी हाच्या फुडें जे कोण हिल कटिंग करतना सापडटले ज्यो केसी आसत त्या जमीन ओनराक जे आसा ते 25 लाखाची फायन आमी मारतले। तशे तरेची कायद्या भितर दुरुस्ती हाडपा खातीर आमी प्रयत्नशील आसा अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले। तेजे उपरांत तांणी सांगले की ऑर्चर्ड जमीन जी आहा त्या ऑर्चर्ड जमिनीची सेटलमेंट केल्या शिवाय प्लॉटिंग करपाक मेळचे ना, ही गजाल सुद्दां तांणी स्पश्ट केली। आनी ह्या सगळ्या खातीर सरकार म्हणजे ताचो विचार आसा की कायद्यान दुरुस्ती हाडप। सो कॅबिनेटा भितर ते वतले, कॅबिनेटाची मान्यताय जाल्या उपरांतूच ह्यो सगळ्यो गजाली जातल्यो, हे ताणें स्पश्ट केला। कालच्या पत्रकार परिशदेन तांणी एक उल्लेख केल्लो तो म्हणजे आपल्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वाळपय धारखण ह्या गांवांत मोठ्या प्रमाणात हिल कटिंग करून प्लॉट डेव्हलप करपाचें काम चालू आसा आनी ताजेर आपूण FIR घालपाचो आदेश दिला अशे तरेची तांणी म्हायती दिली। आनी आयज टीसीपीचे ऑफिसर, डेप्युटी टाउन प्लॅनर आनी बाकीचे ऑफिसर आयज त्या सुवातेर धारखण म्हणटा थंय आयिल्ले, जे कितें जालां तें पळोवपाक। आतां आमी त्या सुवातीचेर आसात, आमी तुमकां दाखयता हांगासर कशा तरेन हिल कटिंग जालां, कशें प्लॉटिंग केलां। चारूय वाटेन आमी जर पळयत जाल्यार सैम आसा, सगळे कडेन ग्रीनरी आसा। आनी हो गांव सुद्दां एक बारीकसो गांव जंय भाटां कुळागरां शेतकार जे आसात ते लोक रावतात। आतां ही जमीन कशी ही प्लॉटिंगा खातीर डेव्हलप जाली, कोणी केली, कोण हातून कारणीभूत आसा, ह्या सगळ्याचो तपास आतां टीसीपी खात्याक करचो पडटलो आनी ते खातें करता काय ह्या कडेन सगळ्यांची नजर आसा। आतां आमी तुमकां दाखयता हांगासर कशे तरेन प्लॉटिंग जालां तें धारखण सत्तरी। चारूय वाटेन दोंगर आसात, ग्रीनरी आसा आनी तातूंत भितर हे अशे तरेचे प्लॉटिंग जे आसा ते जाल्लें आसा। तुमी हांगासर पळोवंक शकता हे व्हडले फातर, म्हणजे हांगासर कितल्या प्रमाणान हे हिल कटिंग जालां तेजो अंदाज आमकां येवपाक शकता। आनी हे कशे रोड केला पळया, हो रोड आतां मेन रोडा वयल्यान हांवें जसो येयलो तुमी पळयला थंयसून हो आतां असो तार रोड येयल्लो आसा आनी हे अशे खांबे घातल्या, म्हाका दिसता प्लॉट हे दिसता ते खांबे सुद्दां घातिल्ले आसा। आतां हे कोणी केलां हेची कारवाय, हेचेर चवकशी जावन कारवाई जावपाची गरज आसा। इंटरनल रोड्स अशे तरेचे टार रोड अशे जाल्ले आसा, आमी थंय पळोवपाक शकता कशे जाले ते हे रोड्स। सो आतां हेचेर टीसीपी खातें कितें कारवाय करता आयज पळोवणी ऑफिसर करून गेले। आनी म्हाका तुमकां सांगपाचें आहा की सत्तरी तालुको हो एक शेती प्रधान तालुको म्हणून वळख आसा तिची। आनी हांगासर भाटां आसा, कुळागरां आसा आनी अशे दोंगर आसा। हो दोंगरच आमी एक म्हणपाक शकता, तो दोंगर असो कट करून ह्या अशे तरेन हें सगळें हिल कटिंग जाल्लें आसा। सो आतां हें इतलें जायत आसतना हांगासरल्यो ऑथॉरिटी जावं डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार हे करताले कितें, स्थानीक पंचायत करताली कितें, हो एक प्रश्न आसा। इतले विध्वंस जाय मेरेन सगळे न्हिदून राविल्ले काय कितें। हांगासर जर आमी पळयत जाल्यार झाडां सुद्दां उडयल्लीं आसा, झाडांची सुद्दां कत्तल जाल्ली आसा हे अशे सगळे रोड करतना, हे सगळे प्लॉटिंग करतना। सो मोठ्या प्रमाणात हांगासर डिस्ट्रक्शन जे आसा ते हांगासर आमकां जाल्ले दिश्टी पडटा। आनी ही सुवात पळया कितली सैमीक आसा ती, चारूय वाटांनी दोंगर आसा पळय, सगळे कडेन हिरवळ आसा आनी मदींत हे असो हो विध्वंस केल्लो आसा। सो हे खंय तरी सिरियस आसा। आनी सत्तरी सारको तालुको म्हणजे हेजे पयलीं आमी धारबांदोडे तालुक्यान कितें जालें, प्रतापनगर म्हणटा थंय बेतूल प्रतापनगर, ती गजाल उक्ताडार हाडिल्ली। तेजे उपरांत आनी एक थंय केस दुलय म्हणटा थंय मेळ्ळी आनी आतां हें सत्तरीन भितर। सो हेचेर आतां कितें कारवाय जाता ती पळोवची पडटली। हो विध्वंस हांगासर जाल्लो दिश्टी पडटा पळया, म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता कशे तरेन रस्ते जाल्या, झाडां हाडून उडयल्या आनी हे प्लॉटिंगे खातीर प्रोसेस जाला तो। आतां कोण कल्प्रीट, कोण दोशी आहा ते टीसीपी खातीर सोदून काडटा काय कितें, हे सगळे कडेन हेची सगळ्यांची नजर ताजे कडेन लागल्या। आनी म्हाका मुद्दाम सांगपाक जाय की सत्तरी भितर फक्त ही एक केस जाल्ली ना। आमी जर पळयत जाल्यार
सत्तरीच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी आमी जर कांय भोंवत जाल्यार अश्यो केसी ज्यो आसा त्यो आतां आमकां सर्रास घडटना दिश्टी पडटा. सो खंय तरी तलाठी, जसो सरकारान आदेश दिला, तलाठी आसूं, मामलेदार आसूं, डेप्युटी कलेक्टर आसूं, ह्या सगळ्यांनी एक्टीव जावन सत्तरी भितर अशे तरेन जो विध्वंस सुरू आहा तो खंय तरी थांबोवपा खातीर प्रोएक्टीव जावपाची मोठ्या प्रमाणांत गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपय सत्तरीच्यान हांव विश्वनाथ नेने.